प्रधानमंत्र्यांची ही भेट ही अत्यंत महत्वाची भेट अशी हांव मानता। आणि ह्या भेटीच्या वेळार प्रधानमंत्र्यांक आमी जे काही प्रश्न तांकां करतात ताची उत्तरां ताणें दिवची किंवा उत्तरां तांचे जापो ताणें ह्या सरकारा कडल्यान विचारच्यो, सरकारा कडल्यान घेवच्यो आनी लोकांक सांगचें हें कितें चल्लां तें। सगळ्यांत पयलो प्रश्न, बीजेपीची जी मिसडीड्स आज गोंयांत चल्ल्या सरकाराची, मेकिंग गोवा इंटू ए कोल हब, मेकिंग गोवा ए ड्रग डेस्टिनेशन and destruction of identity of Goa, हाजेर प्रायम मिनिस्टराक कितें म्हणपाचें आसा हें ताणें क्लॅरिफाय करचें अशें म्हाका दिसता। दुसरी गजाल, आज बीजेपीचो मंत्री सेक्स स्कॅन्डलांत इन्वॉल्व जाल्ले म्हणून सगळें भायर आयलां। ज्या सरकारांत तो इतले वर्सां मंत्री आशिल्लो ताच्या बद्दल प्रधानमंत्र्याक कितें रिएक्शन दिवपाक जाय, ताची जाप प्रधानमंत्र्यान दिवची। आज जॉब्साचे रॅकेट एक्सपोज जाला आणि जॉब्साचे रॅकेट एक्सपोज कोण करता? तांचेच आमदार, सत्ताधारी पक्षाचे 30 जाण आमदार डायरेक्ट सांगतात की एका जॉबा फाटल्यान 30 लाख 35 लाख घेतल्या, टोटल 70 कोटीचो घपला केला आणि तुगेले ते पेपर ब्लँक पेपर दिल्या, ब्लँक पेपर कलेक्ट केल्या अशे माहिती आणि सगळे इन्फॉर्मेशन रुलिंग पक्षाचे बीजेपी सरकारातले जे आमदार आहात ते दितात। ताजेर प्रधानमंत्र्याक कितें म्हणपाचें आसा? दिस इज टोटल करप्शन इन जॉब्स इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड इन सेल ऑफ जॉब्स। प्रधानमंत्री पयले सदांच सांगतालो आणि आमचे प्रधानमंत्री तेन्नाचे बाब मनमोहन सिंग यूपीएचे प्रधानमंत्री आशिल्ले, तांकां क्रिटिसायज करतालो पेट्रोलियम प्रायसिसाचेर। पेट्रोलाचे प्रायस 65 रुपये जाले, 60 रुपये जाले की ते मोर्चे काडटाले आनी ताजेर तो जाप दितालो। अशें पेट्रोल इतले म्हारग दिवपी प्रधानमंत्री तुमकां जाय काय म्हणून? आज पेट्रोल 100 रुपयाचेर पावलें, गॅस सिलिंडर 1000 रुपयाचेर पावत आयलो, ताजेर प्रधानमंत्र्यान जाप दिवची की कितें ताका कित्या खातीर दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। दुसरें म्हादय म्हजी आवय म्हणपी सगळे लिडर आमी पळयले। म्हादयचेर जेन्ना जेन्ना प्रश्न आयलो तेन्ना काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जो ऍक्टिव्ह रोल केला तो खंयच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी करूं ना। आमच्या कार्यकर्त्यांक भितर सुद्दां उडयले, इफ्फीच्या वेळार एज्युकेशन केलें थंय भितर उडयले, मॅरियटा वचून जाप विचारली तेन्ना तांकां भितर उडयले, दवरले भितर, सगळ्यांक भोंवडायले। आनी आज केंद्रांत सरकार बीजेपीचे, गोंयांत सरकार बीजेपीचे, मुख्यमंत्री सांगतालो की म्हादय म्हजी आवय, आमी कांयच करपाक दिवपाचें ना। आनी आज आमी पळयतात की म्हादय जवळ जवळ ह्या सरकारात विकल्या कर्नाटकात। ताजेर जाप कितें आसा प्रधानमंत्र्याक हें ताणें सांगचें। त्याच भशेन मेजर पोर्ट बिल, गोंयांत सगळ्या आमदारांचो विरोध, विधानसभेत सुद्दां सगळ्या आमदारांचो विरोध आशिल्लो। तरी आसतना मेजर पोर्ट्स बिल जे हाडलां आनी तातूंतल्यान ते नावशी मरीन प्रोजेक्ट तयार करपाक सोदतात, घालपाक सोदतात, ताजेर प्रधानमंत्र्यांनी जाप दिवची की गोंयकारांच्या नुस्तें मारपी लोक आसा, नुस्तेकार लोक आसा, फिशरमॅन कम्युनिटी आसा आनी करप कितें? नावशी प्रोजेक्ट हाडले जाल्यार एनवायरमेंट डॅमेज, नुस्तेकारांचे लायफ सामके खिजगणेचे जातले, हाजेर उपाय कितें? हाची जाप प्रधानमंत्र्यांनी दिवची। दुसरी गजाल आसा CZMP प्लॅन जो आमी आतां करपाक सोदताले, आज पर्यंत तो प्लॅन जायना। तो प्लॅन मॅनिप्युलेट करपाक सोदता सरकार, ताजेर प्रधानमंत्र्यांनी जाप दिवची। दुसरें कोविडाचो मिसमॅनेजमेंट जो ह्या सरकारान घडोवन हाडलो, तातूंतल्यान जवळ जवळ 3000 3500 लोक मेल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा। तातूंतले जवळ जवळ 300-400 लोक हे ऑक्सिजन ना म्हणून धडपडून मेले। हाजेर प्रधानमंत्र्यांनी जाप दिवची लोकांक की गुड गव्हर्नन्स ऑलवेज टेक्स केअर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। गुड गव्हर्नन्स म्हणजे कितें? आरोग्य बऱ्या पद्धतीन सांबाळप हे बऱ्या सरकाराचें लक्षण आसा। दिस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली टू मॅनेज द कोविड क्रायसिस आनी म्हणून ताजेर प्रधानमंत्र्यांनी जाप दिवची अशें हांव प्रधानमंत्र्या कडेन मागतां।